As far as Sunburn is concerned, the arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed, saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. Is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. For passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? advogat शहापूरकर म्हणटा 20 तारखेर सुनावणी जातली, तेन्नाच खंय याचिकांचेर निकाल जातलो. आज पंचायत संचालनालयाकडे ग्रामसभेच्या थाराव्याचेर हाडिल्ल्या स्टे विशीं सुनावणी जाली. आयज आमी हस्तक्षेप याचिका दाखल केला. स्पेस बाउंडान धारगळ ग्रामसभेच्या ठरावाच्या अगेन्स्ट अपील फायल केल्लें आनी ताका ताणें ex-parte स्टे घेतिल्ली. सो ताजेर आयज सुनावणी आशिल्ली. ही खबर आमकां कळटाच आमी म्हळ्यार ग्रामसभेक जे उपस्थित आशिल्ले ग्रामस्थ हांचे एक ग्रामस्थ म्हळ्यार श्री महादेव पटेकर हांच्यानी आपूण स्वताहून एक हस्तक्षेप याचिका आयज दाखल केला. हस्तक्षेप याचिका म्हळ्यार आमचें इंटरवेन्शन एप्लिकेशन आनी मेन अपील हांचे दोगांचेरय सुनावणी परं 20 तारखेक देडाक दवरला, 1 जावन 30 मिनटांनी. 20 तारखेक 2:30 देडाक सुमार हाजेर सुनावणी आसतली आनी त्याच दिसा डिसिजनां जातली मेन अपीलाचेर आनी इंटरवेन्शन एप्लिकेशनाचेर दोनांयचेर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी स्वप्नील तारी.